काय परत म्हणा म्हण मरे. हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. आपण म्हणून दाखयता केन्ना व्हिडिओ स्टार्ट कर म्हणल्यार काय करिना. तर आयज न्ही थर्सडे आणि सकाळची आता जाल्यार 10 सारकी आणि आमी न्ही आता बोरये वचपाक भायर सरल्या. तर तुम्ही म्हणटली आयज बोरये कितें आसा काय म्हण. तर बोरये आयज काय ना, आयज न्ही आमी घरा वचपाची आशिल्ली सावड्ड्या माघरा. तर म्हटलें खूब टायम जालो बोरये वचत ना, ऑलमोस्ट 5-6 म्हयने माय चल दिसता न्ही रे. चवथ जावन गेल्ली आमी, चवथी पयली गेल्ली, श्रावणा पयली ऑलमोस्ट वर्स जावपा येयलें. बोरये वचूच नाशिल्ली. तर म्हटल्यार वतात न्ही, सो अशी या बोरये आणि तशी बोरये देवळां वचून साईबाबाच्या देवळान पांय बी पडून मागीर हांगा या म्हटलें, घरा या अशें म्हणून. तर आयज सकाळ फुडें भायर सरपा आशिल्ली आनी तुमकां तर खबरच आसा सकाळ फुडें भायर सरपा म्हणटकीर आमकां लेट हो जातात आनी ज्या दिसा आमकां खंय वचपाचें आसता पळय न्हू त्या दिसा आमकां चडूच आळस येता. उठपा बी आळस येता, कितें काम करपा बी आळस येता आनी तितू भितर तर पावस पडलो जाल्यार आमकां अशें कॉम बी फुट्टा. मागीर ते कॉम तोडून काडूं पडटा, तोटाक लागता. सांगता न्ही पळय कसं. तर सकाळी उठलेले हांव बेगीन 6:45 सुमार उठले. 6:45 पयलींच पावस बी नाशिल्लो सकाळी उठलो तेन्ना. मागीर जेन्ना आमी उठून बी न्ही मागीर पावस पडपा लागलो आनी पावस पडटकीर मागीर भायर बी वचपा दिसना. तितून भितर लायट आनी गेली ती तुमकां तर खबरच आसा. आमी असले जाग्यार रावता जे कडेन लायटीचो इतलो प्रॉब्लम आसताच प्रॉब्लम. तर आयज न्ही भायर वेदर बी बरो आसा, वत बी ना आनी अशी दमटी टायप अशें पण क्लीन असो वेदर. सकाळी पावस पडला, आता ह्या त्या सायडीच्यान पडला काय खबर ना. हांगा काणकोण पयल्या तर अशें दिसना की पावस पडला म्हणून न्ही रे. आमच्या त्या सायडीच्यान बी पावस पडला, बरो वरभर सुमार पडला, बरो पावस पडला सारको. तर कालच्यान नाशिल्लो पावस, आयज सकाळी पडला, राती बी पडूना. तर आता आमी भायर सरल्या बोरये वचपा खातीर. डायरेक्टली आता बोरये वतली देवळान आनी साईबाबा देवळा कडेन पावली की ना मागीर मेळटा तुमकां. आनी आयज हांवें साडी घातल्या म्हळ्यार साडी न्हेसला हांव आयज. हो सकाळी म्हणटालो कित्याक ती साडी काडल्या, हांवें राती काडून दवरलेली, खंय वयता साडी न्हेसोन अशें म्हणून. बट म्हाका बरें दिसता साडी न्हेसपा, सो ताका लागून हांवें साडी काडल्या. पळयता पळय कसो, ताका लागून हांवें साडी काडल्या. म्हाका बरें दिसता साडी न्हेसपा, आवडटा म्हाका साडी, सो ताका लागून. कसली साडी काडल्या, सिंपल अशी, बरी साडी नाशिल्ली असं तसं म्हणटालो. ह्या पावसा आनी बऱ्यो साडी न्हेसपाच्या बॉर्डरीच्यो जाते काठपदराच्यो बीन. पयलीं म्हणल्यार पावस आनी मागीर गरमी अशें म्हणून हांवें सिंपल अशी साडी न्हेसला. म्हाका आतां सामकी सादी साडी न्हेसला खंय तूं. मागीर इफ सपोज फोटो बी काडलो न्ही जाल्यार दाखयता तुमकां फूल साडी. मे बी तुमी म्हाका ही साडी न्हेसून पळोवना आसतली, सामकी सिंपल अशी साडी आसा, दाखयता मागीर. तर मेळया मागीर बोरये पावले की साईबाबा देवळान. रस्तो घडाघुडू जावपा लागला. भायर वेदर बरो आसा, मस्त आसा सारको. वत बीत ना, दमटी अशी, पण दमट म्हटल्यार वत ना, बट असं उजवाड असं सारको क्लीन. हा, भायर रस्त्याची ऊब मारता. तर 1 वराच्या ट्रॅव्हलिंगान न्ही आमी मडगांव पावली. मस्त पावसान न्ही काळोख केला आणि एज युजल जशें मडगांव ट्रॅफिक आसता तशेंच एक्सपेक्टेड हे ट्रॅफिक तरी मातशें कमी आहा. 1 वर लागले आमकां नावेली आनी भरपूर ट्रॅफिक मेळ्ळें सारकें. बट बरें दिसता मडगांव पावले की ना म्हाका खंयची उमेद येता म्हण कळना. एवरी टायम जेन्ना आमी अशें करून केन्ना कितें काम आसता तेन्ना जावं केन्ना अशें मडगांव येता पण तेन्ना म्हाका इतलें बरें दिसता ना, हॅप्पी जाता हांव सारकें. मस्त दिसता म्हाका मडगांव आयलें की. पयलीं डेली कंटाळ येतालो सारको, इतलो वाज येतालो मडगांव येवपाक ट्रॅफिकान हेका लागून बायक घेवन. बट आतां केन्ना येयली की बरें दिसता मस्त अशें. सो फायनली 6 वराच्या ट्रॅव्हलिंगान पावली आमी. हाय पळय देवूळ आमी वयर लायल्या, पार्किंगा सकयल लावना रस्त्यार. अर्धा काय
आयज थर्सडे न्ही भरपूर रश असो आसा म्हटल्यार अशें नॉर्मल दिसांनी इतलो रश आसना न्ही आतां मातसो आयज रश असो आसा आनी भितर लायटींग बी घातला बरें केलां सगळें बरें दिसता सो जालें आमचें दर्शन बीन आता एक ह्या सायडीच्यान प्रदक्षिण घालता आनीक मागीर वचपाची घरा सो भितर बऱ्यो लायटींग घातला आनी बरें दिसता सगळें आनी आमी भायर म्हटल्यार गेल्ली पळय आमी ह्या सायडीन गाडी पार्क करून तशें मेन एंट्रन्सार गेली न्ही थंय आमकां बरें हें मेळ्ळें हार एक बरो दिसलो म्हाका कळ्यांचो सो तो एक हार घेतलो देवा मना सारको असो हार मेळ्ळो बरें दिसलें सो म्हाज्या वांगडा तुमी बी दर्शन घेतलें आसतलें होप करता असो तुमकां बी दर्शन बरें मेळ्ळें आसतलें आयज देवाच्या प्रसादान तवशें काकडी दिसता ती ए पळय झाडां पळय हांव सोदतालें तसलीं झाडां व्हरू आमच्यान काडून बरी आसा न्ही हांव असलीं झाडां जी ही आसा पळय न्हू हांव केन्ना जावन सोदतालें तर जालें आमचें दर्शन बीन आनी हो पळय हांगासर तर एक दोन फोटोज बी काडले आतां व्हिडिओ केलो म्हणटकीर थंबनेल घालपाक फोटोज जाय पडटा न्ही म्हणून पयलीं फोटोज जे आसा पळय ते काडून घेतले हांगासर भायर आनी भायर तुमकां गाडयांचो आवाज येता आसतलो ट्रॅफीक जाम जावप ऑब्वियस हांगसर गाडयो बिडयो थांबता आनी ताका लागून तर जालें आतां दर्शन 11:15 जाली ऑलमोस्ट अर्दवर जें आसा पळय न्हू तें आमी हांगासर स्पेंड केलें आनी मेन बरी गोश्ट म्हटल्यार न्ही यूट्यूब म्हळ्यार म्हजो यूट्यूब सबस्क्रायबर जे आसा पळय ते मेळ्ळे पळय म्हाका खबर ना हांव तुमकां अशें करून रावंड मारून दाखयतालें पळय न्ही देवूळ केन्ना हेका मेळ्ळो खंयचो सकयल तेजे फुलाचें शॉप आसा थंय येवन सांगपाक लागलो खंय सो म्हाका मेळ्ळें जाल्यार हांव थोडेशें शूट बी करता आशिल्लें बट मेळूना तर चल या आमी हांगच्यान भायर सरया आनी आतां मुखार खंय वता तें सांगता तुमकां मागीर घरा वयचे पयलीं न्ही आनी एक स्पॉट आसा थंय वचपाक जाय विजीट करपाक जाय आयज न्ही दर्शन आमचें बरें जालें मस्त अशें चड गर्दी बी ना आनीक गर्दी म्हळ्यार अशी आसा गर्दी बट अशें करून सुसेगाद बसपा बिसपा मेळ बरें जालें सारकें आनी आयज अमास न्ही लोक अमाशे वयता आनी देवळान येता थंय हे गेली कोण तरी वळखीची मेळ्ळी कोण फ्रेंड आनी ते गेले आवय सो ती म्हाका सांगताली वास्को रावताली ती अमाशे वचून या अशें म्हळ्यार ती वचून येयली खंय गर्दी चड कांय ना खंय अमाशे वचून हांगा येयले खंय एक्चुली म्हाका याद आशिल्ली अमास बी अशें म्हणून आनी हांवें चिंतलेलें हांगा वयतलें आनीक बोरये देवळान अमाशे थंय वतले गर्दी ना जाल्यार देवळान भितर नाल्यार भायल्यानच तरी पांय पडून येतले अशें म्हणून आमी अस्नोटी वतात न्ही आनी पयलीं लग्ना पयलीं हांव हांगाच येतालें कामां वचूं खंयी वचूं कामां सुद्दां वतालें पळय न्हू तेन्ना सकाळ फुडें हांगा येवन 7 बी पावतालें शिरोड्या बसीर येवन
ऑलरेडी आता 12 जाल्या आनी घरा वयची पयलीं म्हाका आनी एक कडेन विजीट आसा. सो तुमी आतां म्हणटली खंय काय म्हणून. तर आयज न्ही म्हाका बाये फुड्या वचपाक जाय. रुपाक सांगून दवरला हांवें. तेणी एक्चुली तेज्या मम्मीच्या हात न्ही फ्रॅक्चर जाला. सो ताका लागून ते घरा कडेन दवरिना, बायेक कोणा रिलेटिव्सागेर दवरतले. मम्मीच्यान तेजें सांबाळपाक जायना न्ही अशें म्हणून. बट आयज हांव येतलें म्हणून तें घरा कडेन दवरला बायेक. सो ताका लागून म्हाका बाये फुडें आयज वचपाकूच जाय. आनी ताका सांगलां हांवें लास्ट टायम बी येयलें तेन्ना म्हाका बाये फुडें वचपाक मेळूच नाशिल्लें. म्हणल्यार म्हाका जेन्ना टायम आशिल्लो तेन्ना ती नाशिल्ली घरा कडेन आनी जेन्ना तांकां टायम आशिल्लो तेन्ना म्हाका वचूंक मेळूना अशें म्हणून वचत नाशिल्लें. तर आतां म्हाका वचपाक जाय बाये फुड्या. खूब तेंपान ऑलमोस्ट एक 2-3 म्हयने जाले दिसता न्ही रे वचूच नाशिल्लें बाये पळोवच नाशिल्लें. तर आतां वता तेजे फुड्या. दाखयता तुमकां पावलें की मागीर. आनी मागीर थंगच्यान घरा वतलें लागीं सावड्डेच. शिरे दात दाखे रे. दात येईल दाखे रे. नाही दात दाखे दात दाखे. घास मारता 2 येल्या एक वर एक सकल दाखे रे. घास मार गुड 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 गुड. हे पण हे किती खुसखुसता दिसत ते. चल बाय बाय. वयता ते बरें बाय बाय टाटा बाय बाय. बाबा टाटा उजू टाटा कर. टाटा उजू टाटा मारते ते. मार रे बाबू बंद करे. टाटा कर उजू बाय 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 टाटा बाय टाटा. येता यो यो तू वयतो मरे. बाय बाय टाटा म्हण. टाटा कर. टाटा टाटा कर. बाय बाय टाटा बाय 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 टाटा. शी यू बाय बाय. चला चला दोगांय चला. बाये फुड्या वचून येता म्हणल्यार न्ही आमकां खूब लेट जाल्लो. ऑलमोस्ट 1 सुमार जालें दिसता घरा पावता म्हणल्यार रिटर्न. आनी जे कोण म्हाका विचारता पळय न्ही तूं सावड्ड्या खंय रावतालें म्हणल्यार तुज्या मम्मीचें घर खंय तें तर तांकां हांव इनडायरेक्टली सांगपाक सोदता की हांव न्ही हांगासर रावता. तुमकां न्ही जस्ट म्हाजी घरा वचपाची वाट दाखयता. सो हो रोड जो आसा स्ट्रेट रोड तो उसगांव दाबाळ मोल्या ते सायडीच्यान रोड गेला. तिस्कार सर्कला कडल्यान रायट मारले की ना स्ट्रेट आयले की ना हे सेकंड रायट हांगासर म्हाजें घर. तर हांव ह्या गांवांत रावता. परत रेडी जावन गाडयेन बसून परत तुमचे कडेन उलयता. जशें की उदो तुमकां सांगलें न्ही घरा कडेन पावली म्हणून. तर श्रद्धा दिदी पळय घरा कडेन पावली बी जेवली बिवली मातशें रेस्ट बी घेतलो. हेणें न्हीद बीन काडली एक. आनी आतां न्ही सांजची जाल्यार 5:30 सुमार ऑलमोस्ट. तर आतां मातशें मार्केटान वता. म्हागेलें न्ही एक काम आसा म्हटल्यार केल्लेंच काम न्ही आतां जें काम कंप्लीट जालां म्हणून स्टेटस आशिल्लो तें काम आतां परत कळ्ळें की इनकम्प्लीट उरलां म्हणून. सो ताका लागून मातशें आतां अर्जंटली वता. आनी भायर बारीक असो पावस पडटा. आनी आतां तें काम करतलें. एकूच काम आसा. एकूच कडेन वचपाचें मातशें आनी कजराक मातशें मेळपाचें आनी तें काम आनी मागीर जालें. इतलें रोखडें इतलें घरा पळयता कशें तें काम जाता पळय न्हू त्या प्रमाणे. 6:30 म्हटल्यार इतलें घर. आनी कांय मार्केटान काम ना. पावस बी पडटा की मार्केटान बेजार येता न्ही. आनी मार्केटान फाल्यां सकाळीं वचपाक जाय. मां आसतली माक बीन मातशें वतलें. म्हाकाय बी काम आसा. सो तें सगळें मागीर फाल्यां करतलें हांव सकाळ फुडेंच. कित्याक की सांजचें आमकां घरा वचपाक जाय. तर आतां वता तें काम करता आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. बारीक पावस पडटा दाखयता. चड असो मोठो ना बारीक पडटा. तर ग्लासाचेर पळयलें की तुमकां कळटलें बारीक असो पावस पडटा. चड मोठो ना. उदक सामको काळोख केल्लो 3:30 सुमार बी. वारो बी व्हडलो मारतालो सामको. भायर बी अशें जाल्लें रातचे 7 बी जाता पळय तशी जाल्ली. तसो काळोख करून आशिल्लो. आतां मातसो उजवाड जाला आनी पावस बी आसा पळय न्हू बारीक असो पडटा. चड मोठो पडटा. आमचें काम जाता म्हणल्यार जाल्यार पुरो नाल्यार सगळें मागीर भोंवपाक बी बेजार येता न्ही सत्री घेवन ताका लागून. तर पावली मार्केटान. मेळटा तुमकां म्हाजें काम करता. आनी ट्रेन आयली. ट्रेन 5:30 वयर काळोख केला
मार्केटान जे कितें काम आशिल्लें पळय न्हू तें कंप्लीट केलें आनीक तें सगळें काम करता म्हटल्यार न्ही 6:30 सुमार जाली. तर भायर न्ही बारीक असो पावस कंटिन्यू चालूच आशिल्लो. तेकाच लागून बी हांवें न्ही बाकीचें म्हाका जें कितें काम आशिल्लें पळय न्हू तें करूं ना. म्हणल्यार असो बेजार येता न्ही पावसाक भायर भोंवपाक आनी फर्स्ट पावसाक तर चडूच बेजार येता. मागीर आमी जें कितें अर्जंट काम आशिल्लें पळय म्हाजें, जें कामाक लागून हांव स्पेशली मार्केटान गेल्लें तें काम केलें आनी मागीर घरा येवपाक येयली. तर वाटेर एका फोन आयलो तर आमी हांगासर रावलीं मातशी. मागीर हो पळय हांगासर फोनार उलयतालो आनी जें तुमकां हांवें आतां शेवपुरीचो गाडो दाखयला पळय न्हू तेजे कडेन न्ही शेवपुरी मेळटा. म्हाका खूब आवडटा तेजी शेवपुरी. बट जस्ट हांवें घेवन आशिल्ली आतां कित्याक की जशें की तुमी आतांच पळयलां की हांवें न्ही येता आसतना भेळ हाडलेलो जो हेजो ऑल टायम फेवरेट. सो सगळ्यांक हांवें त्या भेळूच हाडलेलो. मागीर तो भेळ खालो की ना परत शेवपुरी खा, पोट मागीर सामकें फूल जाता आनी रातचें मागीर जेवपाक जावचें ना. आनी रातचें जेवना म्हणटा मागीर बोवाळ मारपाक लागतली. सो ताका लागून शेवपुरी नाका. हो थंय रावल्लो म्हाका म्हणटालो आगो तुजी फेवरेट शेवपुरी घेयना आयज खायनाका म्हणून. तर हांवें म्हणलें नाका सद्याक की आसा न्ही स्टॉक हाडलेलो म्हणून. पात्रांव आपल्याला काकाल सुपर स्टोरार वयता. हांव पळयात हांगासर भेळचो उदळ हाडलेलो दाखयल्लो पळय तुमकां घेता आसतना तो हांव हाडला. आनी हो हांगासर खावन पिवन पडवला पळय सुसेगाद सोफाचेर. आनी हो हांगासर म्हाजो टर्न येता. हांव ते कजना फुडें गेल्लें ताका लागून म्हागेलो उरलो खावपाचो. हेणी हांगा खावन पिवन मस्त टुण्ण जावन बसल्यात. आनी टायम न्ही आतां कितले जाले रे 7:45 जाली आनी थोड्या वेळान जेवणाची तयारी करपाची. सो ताकाच लागून आयचो बारीकसो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.